पळोवया अपडेट खबरो। मेडिकलांतल्या ऑपरेशन रक्तचरित्राचेर मंगळारात चौकशी रिपोर्ट। दर दिसा 20 ते 25% ब्लड सॅम्पलां वताली प्रायव्हेटांक, मात पेशंटांक लुटतल्यांचेर कारवायेचे धड ना। लिजांचे डीम एक्सटेंशन बेकायदेशीर म्हूण गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टान घेतिल्ले भुमिके वयल्यान देशभरातल्या मायनिंग कंपन्यांचेर आकांत, 80% मायनिंगचेर संकट। फार्मागुडयेर हाऊसिंग प्रकल्पा वयल्यान बानोडेची ग्रामसभा तापली, सरपंचाचेर फुर्योज, सरपंचाक देंवोवपाची तयारी, शिमला हाऊसिंग प्रकल्पा आड ग्रामसभेचो थाराव। सरकारी अनुदान निधीच्या बाबतीत पेडण्यातल्या पंचायतीच्या नशीब फळफळटा, कोट्यांनी अनुदान, हेर 10 ब्लॉकातल्या पंचायतींक पंचखात, पळयात खासा रिपोर्ट। मायनिंग करपाक मेळचे म्हूण लांबगांवच्या लोकांक दुसरेकडेन हालोवपाचे सेसाचे यत्न, लोकांनी विरोध केल्ल्यान बसका शेळयली, लोक म्हणटात गांव सोडचे ना। आनी तोते मराड कासावल बेकायदेशीर कत्तलखान्यार पुलिसांची धाड, वेर्णा पुलिशेन केली कारवाय, 10 गोरवांची सुटका, 2 जाणांक अटक। खबर विस्तारान। प्रुडंटाच्या मेडिकलांतल्या ऑपरेशन रक्तचरित्राचेर मंगळारा म्हळ्यार चौकशी समितीचो रिपोर्ट येतलो। मेडिकलाचो प्रभारी सुप्रिंटेंडंट दोतोर प्रदीप नायक प्रकरणाची चौकशी करता। प्रायव्हेट लॅबांचे भायले एजंट धरबाड नासतना वॉर्डांनी घुसून ब्लड सॅम्पलां कशी घेताले, ताका जबाबदार कोण आनी उपाय कितें, ह्यो गजाली समिती तपासतली। मात दर दिसा 20 ते 25% ब्लड सॅम्पलां प्रायव्हेटांक वताली, हे सिद्ध जावनूय पेशंटांक लुटतल्यांचें कितें, हाचेर मात अधिकारी तोंड उगडिनात। सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्तचरित। प्रुडंटाच्या एक्सपोजे वयल्यान जीएमसीच्या डीनान ब्लड सॅम्पल घोटाळ्याचे चौकशेचो आदेश दिला। जीएमसीच्या वार्डांतल्यान कशे तरेन अनधिकृत एजंट ब्लड सॅम्पलां एकठांय करतालो हें प्रुडंटान एक्सपोज केल्लें। हे प्रकरणांत मेडिकलांत अंतर्गत चौकशी सुरू जाल्या। एक्टिंग मेडिकल सुप्रिंटेंडंट दोतोर प्रदीप नायक ही चौकशी करता। Dr. Pradeep, medical student, I told him to conduct an inquiry. He is doing it. Okay, Dr. Pradeep Naik, no? I told him about 4-5 days back. ब्लड सॅम्पलांच्या प्रायव्हेट लॅब टेस्ट स्कॅमाच्या एक्सपोजेंतले गजालींची दोतोर नायक चौकशी करता। ताणें संबंधीत वार्डांतल्यो नर्सी आनी दोतोरांची चौकशी केल्या। ही चौकशी पुराय करून मंगळारा तो चौकशीचो रिपोर्ट दिनाकडेन दितलो। प्रुडंटान एक्सपोज केल्या उपरांत जीएमसीच्या पॅथ लॅब आनी मायक्रोबायोलॉजी लॅबांत सॅम्पलां दिसपट्टी 20 ते 25% वाडल्यात। तशेंच एक्सपोजे उपरांत ए ही सगळ्यांत म्हारग टेस्टय जीएमसीत परतून सुरू जाल्या। जीएमसीत बेकायदेशीर घुसून सॅम्पलां एकठांय करपी प्रायव्हेट एजंटाक प्रुडंटाच्या टिमीन कॅमेराचेर धरिल्लो। ताचे आड एफआयआर घालपाची मागणी गोंयच्या आरटीआय फोरमान केल्या। पेशंटाक तांचे पयशे परतून दिवचे म्हणून फोरमान मागला। चौकशी रिपोर्टा उपरांत तरी हे दिशेन कितें तरी जातलें काय? प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी दिनेश करपे। लिजांच्या डीम एक्सटेंशनाचेर गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टान घेतिल्ले भुमिके वयल्यान देशभरातल्या मायनिंग कंपन्यांचेर आकांत आयला। गोंय सरकारान 2007 ते 12 मजगती डीम एक्सटेंशनाचेर मायनी चलूंक दिल्यो। हे पुराय बेकायदेशीर, अशे तरेन मायनी हे फुडें चलोवंक मेळच्यो ना, अशें सरकारान सुप्रीम कोर्टान प्रतिज्ञापत्रांत स्पश्ट केलां। गोंयच्या हे भुमिकेन हेर राज्यांतल्या मायनिंग कंपन्यांचेर संकट आयला। सुप्रीम कोर्टान ही गजाल मानून घेतल्यार भारतांतल्यो 80 मायनी त्रासान पडटल्यो। मायनीचें डीम एक्सटेंशनाचे कफुजां फाटल्या सरकारान केल्लें। वर्स 2007 ते 12 मजगती 42 खणीच्या लिजाचो वाद जाल्लो। नव्या सरकारान तांचे डीम एक्सटेंशन बेकायदेशीर थारायलें। गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टात केल्ल्या त्या एफिडेविटा प्रमाण ह्यो सगल्योच मायनी बेकायदेशीर थारतात। हेर राज्यांनी अशेंच चलता। सुप्रीम कोर्टान गोंय सरकाराची भुमिका ग्राह्य धरल्यार हेर कडचे मायनीचेरूय संकट येतलें म्हूण मायनिंग कंपन्यो काचाबूल जाल्यात। हाचेर आमी मिनेर हरीश मेलवानीक विचारलें। ताणें फुडले परिस्थितीची कल्पना दिली। Basically, deeming clause is not an unusual clause or it has not fallen from the sky. Clause has been added not only in MMRD, in so many other laws, so that the investor remains protected. It will be a very profound impact on the whole industry. In fact, the whole industry is upset about it. FIMI has called
a special item on the agenda in tomorrow's managing committee meeting to discuss the impact of this, because various mines all over India are operating on deemed renewal because for various reasons state government sometimes delay. Oh, it will have vast consequences, not only in Goa, all over India. गोयचे बेकायदेशीर मायनिंग केसीत घाल्ल्या FIR वयल्यान हातून घुसपल्ल्या आड कारवाय करपा विशीं केस सोमारा सुप्रीम कोर्टात येता. मंगळारा गोवा फाउंडेशनाची मायनिंग केस निर्णायक सुनावणी घेतली. इतले मजगतीं केंद्रीय प्लॅनिंग कमिशनानय मायनिंगाचे परिस्थितीचेर नोव्हेंबराच्या पयल्या सप्तकात सगळे केंद्रीय मंत्रालयांची बसका आपयल्या. येता ते सप्तक हे गोयच्या मायनिंगा खातीरचे निर्णायक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फर्मागुडयेर कटमगाळीन गोरवांच्या चरपाचे जमनीर येता त्या हावजिंग प्रकल्पा वयल्यान बानोडेची ग्रामसभा बरीच तापली. लोकांनी सरपंचाचेर फोग काडलो. इकरातल्या 7 पंचांनी सरपंचा आड अविश्वास थाराव हाडपाची शिटकावणी दिल्या. चवथे फावट ग्रामसभा कसलोच थाराव घेनासतना गुठलावची पडली. मेरशे ग्रामसभेतूय मेगा प्रकल्पा वयल्यान बरोच बोवाळ जालो. बानोड्या ग्रामसभेत फर्मागुडी कटमगाच्या जमनीचो प्रश्न बरोच गाजलो. प्रादेशीक आराखड्यात ही जमीन गोरवांक चरपा खातीरची जमीन म्हूण दाखयल्या. मागीर थंय बिल्डिंग्यो कश्यो येतात असो लोकांचो प्रश्न आसलो. ह्या प्रश्नाचेर बोवाळ जाल्ल्यान ग्रामसभा कसलोच निर्णय घेनासतना बंद करची पडली. एक विषय मुद्दो की सरपंच जी आसा ती सरपंच ग्रामस्थाचे जे प्रश्न जे आशिल्ले त्या प्रश्नाक उत्तर दिवपाक फाटले शेगीद 4 ग्रामसभांनी असमर्थ ठरलेले आसा. हे ग्रामस्थाच्या बरोबर तिचे बरोबर जे पंच वांगडी आशिल्ले तांच्यांनी सुद्धा आज नमूद केल्ले आसा. आता मेरे असं की जाऊ दे म्हणजे जर कितें ठरपाचें कोण नाही ठरपा आमचे डायरेक्टर आणि लोकांनी जर हे बरखास्त करचे म्हणून मागले जाल्यार मंडळच नाकाच आमकां म्हणून मागले गव्हर्मेंटा कडेन धाडचें पडटा. सो यू विल सेंड इट. ग्रामसभेत मान्यताय दिल्या बगर मेगा प्रकल्पाक मेरशे वाठारांत लायसनां दिवची न्ही असो थाराव मेरशे ग्रामसभेन आयतारा पास केलो. ह्या आदी दिल्ली लायसनां रद्द करची अशी मागणी ह्या ग्रामसभेत जाली. दाबोळे नाक्यार नुस्तें विकपी नुस्तेकारांक दुसऱ्या सुवातीचेर व्हरचे असो थाराव चिखली ग्रामसभेत पास केलो. बेकायदा घराकडच्यान घरपट्टी बदला हेर टॅक्स वसूल करचो अशी सुचोवणी ग्रामसभेन केली. मेंटेनन्स टॅक्स म्हणून आमकां ते विलेजेसान घे म्हणलो पूण ते कितें जालें ते मातशें एक मिस्टेक जालें हावस टॅक्स म्हणून गायलो. ताका लागून मातशें तें सेक्रेटरीन मातशें थिंगा मिस्टेक केली पूण चुकताय न्हू सगळे एकामेकाक तेणें कोण ताका आतां येवन सांगिलां मातशें तें सारकें कर आनी मागीर दी म्हणून. म्हणजे सगळे मेंबरांगे चलता थिंगाचें तें काडपाचें ते आमगेले काडपाचें. आनी हें कित्याक ती प्लेस हितून बरी जाता आनी थिंगा वचपाचो रोड आमी तेंय रेग्युलेशन बी सगळें घेयलो ना. बोगमाळो पंचायतीच्या ग्रामसभेत उदरगतीच्या प्रश्नाचेर बरीच भासाभास जाली. पंचायत वाठारांतली कांय घरां वाचोवपा खातीर जिगजेग रस्तो बांदुया अशी सुचोवणी सरपंचान केल्ली. कांय लोकांनी ह्या सुचोवणेक विरोध केलो. 99 लोक जे आमच्या कामाचेर हॅपी आशिल्लो. एकलोच मनशान सगळेच ग्रामसभे येता आनी कांय लोकांच्या हिताक जे बसना ते प्रश्न मांडटा. तो म्हणटा झिगझाग रोड नाका. हांव म्हणटा कितें झिगझाग जर रोड ना जाल्यार लोकांची घरां मोडूं पडटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारान पंचायत दिसा निमतान पंचायतींक 1-1 कोटी दिवपाची घोशणा केली खरी पूण पयशांच्या बाबतींत फाटलीं कांय वर्सां फकत पेडण्या ब्लॉकांतल्या पंचायतीचें नशीब फळफळटा. काणकोण सांगे सारकेल्या मागास पंचायतींनी केन्ना अनुदान आनी उदरगतीक कोट्यांनी पयसो पळयलोच ना. पेडणे ब्लॉकाक मात केन्ना वर्साक 2-2.5 कोटी सकयल मेळूंक ना. हेर पंचायती परस पेडण्यांक 5 ते 6 पट चड अनुदान आनी पयसो. पळयात रिपोर्ट. सरकारान भांगरा महोत्सवी वर्साचो समारोप सुवाळो मोठ्या दबाज्यान मनयलो. प्रत्येक पंचायतीक 1-1 कोटी दिवपाची घोशणा पंचायत मंत्र्यान केली. मुख्यमंत्री म्हणटा मायनिंग वाठारांतल्या पंचायतींक 5-5 लाख दितले. कायदो सुदारून आनीक अधिकार दितले. पूण फाटल्या कांय वर्सांचो रिकॉर्ड पळयल्यार पंचायत मंत्र्यांच्या तालुक्यांतले पंचायतीचेच नसीब तितले बरें आसता. 2009 ते 12 हे 3 वर्सांत पंचायतीक दिल्ल्या अनुदानाचो रिकॉर्ड पळयात. तेन्ना धारगळचो आमदार बाबू आजगांवकर पंचायत मंत्री आशिल्लो. पेडण्यातले पंचायतीक दिला ते अनुदान आनी हेरां मदीं सादारण 5 ते 6 पट फरक. मदीं एक वर्स केपेचो 2.25 कोटीचो अपवाद सोडल्यार हेर 10 ब्लॉकांतले पंचायतींनी केन्ना कोट्यांनी अनुदान पयलेंच ना. भौशीक कामां करपाक सरकार दिता ते निधीची तीच गत.
2011-12 वर्सा पेडणे ब्लॉकातले पंचायतीक पब्लीक वर्क्स करपाक 7.25 कोटी दिले. दिवचले 6.25 कोटी दिल्यात. उरिल्ल्या ब्लॉकांतल्या पंचायतींच्या हातार 60 ते 70 लाखांची पंचखात. तांणी कोटी पयलेच ना. खरें म्हणल्यार पंचायतीचे बाबतींत सगळ्यात व्हडलो ब्लॉक बार्देस. बार्देजात 33 पंचायती, उपरांत साश्टीत 30, मागीर पेडण्या 20, तिसवाडी आनी फोंड्या 19, जाल्यार हेर ब्लॉकांनी दरेकी 10 ते 12 पंचायती. इतलें आसूनय पेडण्याचें वजन सदांच चड. आतांय पंचायत मंत्री पेडणे ब्लॉकांतलोच. हो मंत्री कितें उजवाड घालता तें कळपाक आनीक 1-2 वर्सां वतलीं. मात ज्या ब्लॉकांतलो पंचायत मंत्री त्या ब्लॉकांत पंचायतीक पयशांची पंचायत ना. हें सरकाराचोच रिकॉर्ड सांगता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.